इल्लिगल स्ट्रक्चर सगळे मोडपाक म्हणटा 5000 स्क्वेअर मिटर सगळी इल्लिगल कॅप्चर केल्या म्हणटा तो कितें जाला न्हू हे लोक 45 असेंब्लीन पासून हांवें म्हणलेले 45 इयर्स न्हू ते ओवर 60 इयर्स जाली ते लोक थिंगासर आहा कळ्ळें न्हू आनी कितें जाला न्हू तेंची घरां आमचे सर्वे प्लॅनाचेर रेजिस्टर आहा कळ्ळें अशें पळय ती कोणाचे इलिगल कोणाचे आनी कितें म्हणूंक जाता कोणाच्यान स्टॉप करूंक जायना कोणाक उलोवपाक कळ्ळें न्हू आनी म्हाका दिसता अशें बेश्टे विदावट एनी रिजन रॉंग लो पूण जी सगळी आहा पळय ती सगळी लिगली आहा म्हणटा तुमी तशें पळोवंक गेल्यार म्हाज्यान तशें वाऱ्यार म्हणूंक जायना आतां दुसरे कडेन इलिगल आहा म्हणून वाऱ्यार कोणाच्यानी म्हणूंक जाता न्हू तशें म्हणप सारकें न्हू पण तेणे आनी कितें जाला पळय इंदिरानगरान आतां ते म्हणटा मायग्रंट इंदिरानगरान तुका 30% कॅथलीक लोक 30% थिंगा हिंदू लोक आमचे गोंयचे एसटी लोक आहा कळ्ळें न्हू 30% आनी एसटी आनी हिंदू मेळोन 40% आहा आनी 30% मुस्लीम लोक आहा ते खंयचे जाले आमचे गोंयचे न्हू ते लोक तशें कितें उलोवंक ना तुमी व्हेरीफाय करूंक जाय ते लोक खंयचे कळ्ळें न्हू एसटीचे लोक आमच्या इंदिरानगरान आहा कॅथलीक लोक तितलेच आहा कळ्ळें न्हू तशें कितें उलोवंक ना पयलें व्हेरीफाय करूंक जाय बाबा कशें कोणाचेर उलयता कितें उलयता गरीब लोकांचेर इरिगेशन जाता व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता तेजेर उलया न्हू तुमी बारीक लोकांचेरूच उलयता बारीक कोण आतां कोण भाजी विकता कोण आनी कोण विकता तेंचे फाटीक लागता कोण फुलां विकता तेंचे फाटीक लागता कोण दिसाक 200 रुपया जोडटा तेंचे फाटीक लागता कळ्ळें न्हू आमचे गोंयचे लोक भायर ना आमचेय गोंयचे लोक भायर आहा बॉम्बे एटलिस्ट आमकां महाराष्ट्राक आमचे 3.5-4 लाख लोक आहा गोंयकार महाराष्ट्र हिंगा कर्नाटकाक आहा आमचे लोक मागीर फाल्यां हिंगा बोमो केल्यो आनी फाल्यां तेंकाय तर त्रास जाले मागीर तेंकां कोण पळयतलो सांग त्या लोकांक कळ्ळें न्हू तशें चिंतूंक जायना आमी आतां इंडियन रावता आनी आमचे गोंयचो कायदो कितें म्हणटा आमची गोंयचोच कायदो म्हणटा तूं 15 वर्सां जर रावलो जाल्यार तूं गोंयचो तुका हे कितें आमचो हे जालो तुका रेजिडंट सर्टिफिकेट मेळटा गोंयान कळ्ळें न्हू तेच म्हाका सांगपाचें पण म्हाका सांग पळय तेणें तो म्हणटा पळय ते कॅप्चर केला म्हणटा तो आनी ती ट्रान्सफर करता इल्लिगली ना ती म्हाका कांय खबर ना पूण तेका तेणें आनीक म्हटलां की कोर्टान वयता आनी ते डेमोलिश करपाक आपूण हें करता म्हणून सो तेणें वचचें पळय कोणाच्यान कोणाक स्टॉप करूंक जायना कळ्ळें न्हू इतलेंच सांगपाचें थँक्यू येस